आमी हांगचे रवाशी म्हाका खरें म्हणल्यार म्हाका गरजेचें आसलेलें कित्याक हांगा 4 रस्ते एक दारबांदे केपें गेला आमगे पणजी रोड गेला ते सायडीच्यान गेला ते कितें आसा हे सामकी गरजेची पंचायती पसून एक फावटी हांवें हें केल्लें की म्हाका थंय एक वे म्हणजे आमकां मार्कींग जाय थंय जाल्यार आमी लोक विचारता पुलीस स्टेशन पुलीस येता भायले लोक येता म्हणजे ते विचारतात बाबा हे दारबांदे खंय केपी खंय जांबावली खंय अशे लोक आमकां विचारतात तेन्ना आमकां कितें जाता थंय कोणी आसलेलो जाल्यार बरें सांगता नाल्यार कोण सांगतलो आतां कितें बोर्ड मारले म्हणटकीर एक बरें जालें आनी गूड आमकां थंय एक बऱ्याची गोश्ट ही अशी जाली म्हणटकीर कित्याक लोक कन्फ्यूज जावचे ना लोकांची बऱ्या गोश्ट आनी फक्त कितें रातचें मातशें तें एक रिफ्लेक्ट जावपाक जाय ताका रेडियम अशें एक आसूंक जाय आसा हांवें म्हाका लागून आपूण ते रेडियम आसा म्हणजे रातचेंय बी रिफ्लेक्ट जाता रातचें कोण पावले तर लोकांक वेळ कळना खंयच्या म्हणजे कोण विचारताले कोण नासता म्हणजे त्या प्रमाणे हें एक बऱ्याची गोश्ट आनी केलें तें बरें केलां म्हाजे तर्फेन तें बरें जालां आनी अशें कितें बरी उदरगत कितें जावची अशें म्हाका जाता अशें आमचे सावड्डे दिसकार बरी कितें उदरगत जावची बोर्ड मार्कींग बिकींग वेवस्थीत रोड वेवस्थीत आसचें तें कितें आमकां एक्सिडेंट हें तें कितें जावं पावना तुका घुसपाक पावना कितें बऱ्या गोश्ट म्हाजे रावना जालां कितलींश्या वर्सांनी आनी अशेंच सायनबोर्ड जाग्या जाग्यांनी लावपाक जाय कारण लोकांक कळपाक जाय गोंय हें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन लोकांक वाटो खंय वयता कितें म्हणटा तें कळपाक जाय आतां हे सायनबोर्ड्स लायल्या खरें पूण हांगा लोकांक हांगा पावतकीर खंय पावले म्हणटा तें कळना हांगा सावड्डे म्हणटा तें नोटिफिकेशनू ना हांगे सायनबोर्डार नोटिफायूय केलें ना हांच्यानी हांगा सावड्डे म्हणून हांगा पावतकीर लोक आमकां विचारता खंय आतां हें प्रेजंट जें लोकेशन आहा तें खंयचें तें फक्त सायनबोर्ड पयलें म्हणून कळपाना हांगा मेन कळपाक जाय कितें हांगा खंय पावलो म्हणटा तो कळनासतना लोकांक फुड्यार मोलें वचपाचें काय फोंडें वचपाचें कळपाना कित्याक तो सावड्डें आसा तें मेन कळपाक जाय तेका हांगा हें लायल्या तें बरें लायल्या पूण हें मातशें थोडी हितून हें आसा हो जो मेन जंक्शन आसा हांगा तुमी पळयतात आतां हालींच हे जे डायरेक्शन बोर्ड लागलेले आसात पूण हे डायरेक्शन बोर्डाक लागून आमचे सावड्डे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन एक इनिशिएटीव घेतलेले हांवें हो जो प्रॉब्लम इशू आसा तो आयडेंटिफाय करून आमी पंचायतीक एक लेटर केलें की जाता बेगीन हांगा हे बोर्ड सायन बोर्ड लागचे पूण पंचायतीन आपल्या फॉर्मेलिटी प्रमाणे तेणी ही एक्झिक्युटीव इंजिनियराक PWDच्या लेटर फॉरवर्ड केलें पूण तेजे मागीर तेजो कांय फॉलोअप जालो ना आनी कितलींशीं वर्सां असोच हो उरलो पूण जेन्ना एक वर्स पास आवट जालें तेजे नंतर आमी ह्या आमच्या सावड्डे काँग्रेस ब्लॉकान हांगा टेम्पररी डायरेक्शन बोर्ड लायल्ले जे लोकांक जे हांगा वयता तांकां एक टेम्पररी रिलीफ मेळचो म्हणून आमी हांगा टेम्पररी सायनबोर्ड लायले आनी जे टेम्पररी सायनबोर्ड लावन जे आमची पंचायत आसा जे ऑथॉरिटी आसा तेंचेय मातशे दोळे उगडी जावनी म्हणून तांकां आमी जेन्ना सायनबोर्ड लायले पूण तरी आसतना तेजेर कांय हें जावना प्रोसेस तो फॉलोअप जावना आनी कितलीशे 2 वर्सां जालीं जवळ जवळ 2 वर्सांनी हांगा हे डायरेक्शन बोर्ड लायतात एक बरी गजाल की आयज हांगा डायरेक्शन बोर्ड लागल्यात पूण इतलेंच म्हाका वायट दिसता कारण हे सादे डायरेक्शन बोर्ड लावपाक 2-2 वर्सांचो टायम स्पॅन वयतलो जाल्यार लोकांची मोठी मोठी कामां जी डेव्हलपमेंटल वर्क आसा ताका कितलीं वर्सां वयतलीं म्हणल्यार जो कोण इलेक्टेड मेंबर येता ताजो आख्खो टर्म हितूनच गेलो तुमी जर इश्यू हे हायलायट जे आमी करता ते तरी जर तुमी फॉलोअप करून जर तुमच्यान जर बेगीन जर तें सॉर्ट आवट करपाक जायना जाल्यार तुमचो फायदो कितें आमकां हांव इतलेंच मागतां हे जे जशें सायनबोर्ड हांगा लायल्यात तशेंच आख्ख्या मतदारसंघान सायनबोर्डाची गरज आसा डायरेक्शन बोर्डाची गरज आसा आनी सर्कलार प्रॉब्लेम आसलो सावड्डे मतदारसंघाचे सर्कल हे मेन सर्कल हे सर्कलार सायनबोर्ड नासलो ताका लागून आमी पंचायतीक एक मेमोरेंडम दिल्लो की हांगा जाता तितली बेगीन एक सायनबोर्ड घालचो म्हणून आनी पंचायतीन तो एक्सेप्ट करून तेणी तो मुखार फॉरवर्ड केल्लो आनी हो दिल्लो आमी 2020 आनी बोर्ड आयज पावता 2022 एंड आसा आमी आतां एंडा पावो दिल्या आनी असली हे सायनबोर्डाची प्रॉब्लेम जी आसा पळय ती पंचायत इतली लेट कित्याक करता हे लोकांक हे प्रॉब्लेम फेस करची पडटा लोक हांगा शिरोड वचपाचे लोक हांगा पंचवाडी साकून परत येतात सॉरी तुगेले कुळी वचपाचे लोक अर्देच्यान परत येता शिरोडे वचून अशें करून लोकांक कन्फ्युजन जातालें हांगा आनी खूब लोकांक हांगा प्रॉब्लेम फेस करचे पडले आनी हांगा सावड्डे मतदारसंघात 2 फॅक्टरी आसा त्यो फॅक्टरी बीन हांगा तांकां येवन ते 10 व्हिलर येवन हांगा लोकांक डिस्टर्ब करताले हांगा ट्रान्सपोर्ट एक्टिविटीज बी चलता मायनिंगाच्यो तेन्ना लोकांक हांगा रावन विचारपाक खूब त्रास जाता आनी ह्यो 2-2 वर्सां हांव सर्कलाचे बोर्ड ना ह्यो सावड्डे मतदारसंघाचे डिफिकल्टी पण पब्लिकांनी सेव करपाच्यो काय ज्यो पंचायत किंवा इलेक्टेड पर्सन आसा तेणी सॉल्व करपाच्यो हे हांव तांकां विचारपाक सोदता आनी खुबश्यो अश्यो प्रॉब्लेमां सावड्डे मतदारसंघाची हितून प्रॉब्लेम आसा ती तेणी जाता तितली बेगीन सॉर्ट आवट करपाची ना जाल्यार सावड्डे ब्लॉक काँग्रेस हेजेर आवाज करतली तुम्ही जर हेचे इनिशिएटीव घेवन ज्यो पब्लीक रिलेटेड ज्यो गोष्टी आसा त्यो बेगीन फॉलोअप करना जाल्यार सावड्डे मतदारसंघाचे जे कार्यकर्ते आहा काँग्रेसीचे जे हे तुमचेर मागीर मोर्चा हाडपा फाटीं रावपाना
Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.